गोंयचे धंदे गोंयकारा कडेन उरचे हो आमी पयलींच्यान आसा. ऑपोजिशनान एक वेळा ट्राय केलें म्हणपाक की आमी भायल्यान दिता काय म्हणून, whether it was water sports, shack businesses, and we have been very clear along with our chief minister की हे धंदे भायर कशेंच वचपाक शकना. जी पॉलिसी तांकां जाय आशिल्ली ती शेक एसोसिएशन तांच्या बरोबर बसून तांच्या वांगडा बसून तांकां जाय तशी करून दिली. एक्ट पास करून दिलो टू सपोर्ट देम सो दॅट तांकां लिगल हेसल्स नाका आनी तांकां धंदो बरो चलोवनी आमचे गोंयकार बरे पोटाक जोडुनी एकूच हातून की तांणी चलोवंक जाय म्हणून. लास्ट इयर जेन्ना आमी एनफोर्समेंट ड्रायव केली तेन्ना दे वेर लॉट ऑफ UN क्राय अबाउट एनफोर्समेंट कितें करता काय म्हणून. सो त्या खातीर ह्या फाटी वी मेड इट व्हेरी फ्रेंडली की ह्या विश्वासान की गोंयकार भायर दिवचो ना. टायमा पयलीं आमी शेक दिले एंड दिस वॉज द फर्स्ट सीजन in the entire history from the shack policy time till date. Along with our chief minister we ensured that before the season the shacks were ready. नाल्यार सदांच शेकवाले भाव म्हणटाले की आमचे सीजन सुरू जालें आनी शेकां घालपाक मेळना तुमी तुमचे कडेन उरला म्हणून. आमी ह्या फाटी पयलींच दिलें, हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जालें. आतां जातकच तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की शेकां जांकां मेळ्ळ्या लॉटान त्या गोंयकार भावान ते शेक चलोवपाचें. इट इज व्हेरी सरप्रायझींग की सबलेट जे जाता ते डॉक्युमेंटेशन काय नासता आनी अनलेस वी एक्चुअली गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दीस वी आर नॉट एबल टू एक्ट. आता युजिंग टेक्नॉलॉजी वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल अँड एन्श्योर दॅट एवरी शेक इज मॉनिटर्ड चेक्ड. जे सबलेट जाले ते ह्याच एनफोर्समेंटा प्रमाणे क्लियर डिरेक्टराक आमी सांगलां की एक्शन स्टार्ट कर. लास्ट टायम हो मर्डर जावचे पयलीं लास्ट टायम आनी एक इन्सिडंट जालो, एक मनशाचो जालो इन्सिडंट तसोच एक हाजो जालो आमच्या एक शेक जळपाचो, तातूंतय कोण तरी वर्मा भायर सरलो. सो आय हॅव टोल्ड आवर डिपार्टमेंट टू स्टार्ट एनफोर्समेंट अँड रेग्युलेट शेक वॉटर स्पोर्ट्स कितें आसा ते. टायम खूब जालो आमचे गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाक आनी ते गोंयकार म्हणून सपोर्ट करपाक की वी नीड टू गिव देम दॅट टायम. कम्फर्ट लायन खूब दिली. आता तांची जबाबदारी आसा की तांणी ते करून आपल्याक करून घेवचे आनी गोंयकारांनी हे धंदे सांबाळपाचे. गोंयकार आपल्या नांवार लॉट घेतलो आनी तो भायर समज दितलो जाल्यार आमी कशेंच खोपून घेवपाचें ना. हीच खंत द सेम इश्यू हॅज बीन आयडेंटिफायड बाय क्रूज कार्दोज एंड हीज एसोसिएशन द गोवा शेक ओनर एसोसिएशन. आज ते मुद्दम आयिल्ले की तांकां तितलेंच वायट दिसलां. इट इज व्हेरी एम्बरेसिंग फॉर देम द वे इट इज गोईंग स्पॉयलिंग गोवाज रेप्युटेशन इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. कित्याक जांकां गोंयकारां कडेन कांयच लेणें देणें ना, धंदे फास्ट पैशा खातीर कोण तरी सबलेट करता, तो फक्त जो येता वायलो दिल्लीवालो खंयचो आयलो जाल्यार तो फक्त पयशे करूंक सोदता आनी हे इन्सिडंसीस जाता. सो इमिजिएटली आय थिंक डायरेक्टर हेज गिवन अ व्हेरी गुड ऑर्डर. ताका फायनूय 25 लाखाची घाल्या, ताजें लायसन्सूय कॅन्सल केलां, शेक सस्पेंड केला. एट द सेम टायम इमिजिएटली ताका त्या पूर्ण लिस्टांतल्यान फुडें ब्लॅक लिस्ट केला की ही वील नेवर बी अ पार्ट टू एनी ऑफ दीज लॉट्स. The same rule is going to be applying to everybody. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी एनफोर्समेंट ड्रायव्स कंटिन्यूस आसतल्यो आनी हांगा कोण कोण मेळ्ळे जाल्यार एकूच हांव सगळे आमचे ऑपोजिशन आमदार बाकीच्यांक सगळे कडेन मागता हे विशय आनी पॉलिटिकल करनाकात. खूब जालें. गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाकूच आमी हांगा आसा. मुख्यमंत्री आनी हांव दोगूय जाण वी हॅव स्पोकन ऑन दीस पर्टिक्युलर थींग एंड वी वील एन्श्योर दॅट एनफोर्समेंट इज टेकन एंड डन सो दॅट द शेक्स वीच आर देर आर ओनली वीथ गोवन्स. जो गोंयकार आसा ताणें स्वता चलोवचो, सबलेट जाल्यार जावचो न्हय आनी भायर सरचो दुसऱ्याक चान्स मेळुनी. वेटिंग लिस्टार खूब जाण आसा, खूब जाण रावले आपल्या पोट पाण्याक पळोवपाक. तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळची आनी शेक एसोसिएशनान सांगलां की आमी मदत करता तुमकां सबलेट इन्फॉर्मेशन दिवपाक. डिपार्टमेंटाक सांगलां थ्रू टेक्नॉलॉजी फायंड आउट हाव एंड हू आर रनिंग दीस शेक्स आनी खंय एक्शन घेवपाक जाय ते इमिजिएटली आतां चालू जाता. आतां कोण मेळ्ळो जाल्यार ताकाय तितलेच फायन पडटले 25 लाखाची. फायन हेज बीन डिफायन्ड इन द पॉलिसी. जे कितें आसा पॉलिसीनुसार ते जातले. कितले फायन आसा? 25 लाख. सबलेट करपाक आमी खंयच दिवना प्रोविजन. तांकां फीज वाडोवंक नाका आशिल्ली, आमी सेम दवरली. तांणी सांगली 10% इन्क्रिमेंट ना, धंदो ना, आमी सेम दवरले. तांकां जाय ते आमी करीत आसात. एसोसिएशन मागणी करता आमी हय म्हणटा जाल्यार आज भायल्यान तुमी दितले सबलेट करतले आमी करून दिवचे ना. हो सरकार गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंयकारांक सपोर्ट करतलो, नॉट फॉर पीपल हू वील कम एंड सबलेट इट थ्रू अ पर्सन अ गोवन हू गेट्स इट बाय लॉट. जावचें ना. सो मांद्रेच्यान कोळंगूटच्यान सावथ सगळी फूल एरिया मॅपिंग चालू जालां. इमिजिएटली ड्रायव्ह सुरू जातले. मागीर लोकांनी कोणाक वायट धरचें न्ही की आमी कित्याक येतात काय म्हणून.
असले आनी इन्सिडंट जावचे न्हय, प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले, सगळे शेकवाल्यांनी कॉपरेट करचे. जे ट्रेडिशनल वापरतात, स्वताक खयतात तांकां कोणाकूच प्रॉब्लेम ना. जो सबलेट करता तो एका ताका त्रास जाता. गेले फावटी कलंगूट मर्डर जालो त्या शेकाचेर कितें एक्शन, कितें फायन बी तांकां